आमचो आमदार गुलानबाब चिखलो हे सिद्धी नायकाच्या घरा वचून त्याचे बाबा संदीप नायक आणि घरच्या मंडळी कडेन वचून मेळून आयले. पण त्यांचें एक म्हणणें आशिल्लें की एकंदर हें जें आसा तेजेर डिटेल परतून एकदां पुलिशेन तेजेर इन्क्वायरी करूं जाय आनी एक्झुअल जें कितें आसा तें फायंड आवट करूं जाय अशा तरेचें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. आमी तेंचे कडेन वचून मेळून वगैरे आयले कारण तो जसो संदीप हो गुलान बाबाचो बऱ्या तरेचो कार्यकर्तो आतां तेंच्या घरा आमी भेट दिवन आयिल्ले आसा. सरकार म्हणून पूर्णपणे जी इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती जावं दी. आमी उलयतात, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सांगतात, आमी वचून मेळून आयले वगैरे म्हणून सांगतले. कितें जर आसा फायनली न्याय हो मेळूंकूच जाय न्ही, त्यामुळे पूर्णपणे जो कितें हें आसूं जाय तें फ्री एंड फेअर डेफिनेटली इन्क्वायरी जावं जाय जातली. तेचेर डिटेल परत एकदां इन्व्हेस्टिगेशन जावं जाय अशें तेच्या घरच्यांचें म्हणणें आसा. आमी मेळून आयले आनी सांगलें तांकां आमी उलयतात मुख्यमंत्र्याक आमी सांगतात म्हणून आमी तांकां सांगिल्लें आसा.